देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या दिसांनी हांवें पळयतलें हांव जेजू आपल्याशी सांग भेटत आसा. पुरो जेवण जाल्या उपरांत तांकां तांची ही जी निराशी काळजां आसा ती गोट करूंक तो तांकां मेळत आसा. आनी आयज आमी पळयतले हांव जेजू आपल्या शिसांक सांगता, पूण शिसांक ते मानून घेवंक मातशें अवघड लागता. तरी आसतना तांकां बरे भशेन सांगता आनी तांकां आपल्या ह्या पुनर्जन्माचे गोवाय जावंक तो आपयता. तेच परी दर एक जाणाक आमकांय ताचे पुनर्जन्मपणाची गोवाय जावंक आपयल्लीं आसात. आमी देवा लागीं तीच कृपा मागुया. आमकां देवाचें बळ आनी हे उजवाड जो आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजूचो उजवाड आमी आमच्या जिवितान अनुभवून दुसऱ्यांक दिवंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हेंच आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपतिदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उजारून सांगता. मनान चिंतून तणान उचारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा श्रीकींच्या राया सरपदिता देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या वैभवासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शरीर, तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा समेस्तांच्या बापा, देसा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाचे जरींत नव्यान जल्मून आनी आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच स्थिर भावार सांबाळून आनी आमच्या कन्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करतीव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रूक आनी जुवांवची फाट सोडिनासलो. इतल्या म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालामांच्या मुटलेल्या दारवाट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हटलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाची विशीं कित्याक अजाप जाता वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसा. आमी आमच्या काशा पोदवेन पवित्रायेन हे मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें. तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका
सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहाच्या आनी इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान, ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्रांनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका खुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर भावार्थ दिवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हणून तुमी सगलीं पळयता. पूण हांव जाणा भाव भयणांनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशेक्तान दोग बगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवेदां वरवीं जें देवान आदीं सांगलेलें तें ताणें हे भाशेन शार्ती पावयलें. म्हणटूच जिवीत बोलतून तुमी देवा सरशीं पोत्तून या. हे परी तुमचीं पातकां बोगसोतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलेल्या अभिशेक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवेदेचे तोणी देवान परगट केला तो सगल्या वस्तूंचे नवसोदणेचो काळ ये पर्यंत जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइसेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चिंतान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोरजेंतलो भायर उडोवचो. खरेंच सामुएलांतल्यान सुरू करून जे कोण प्रवादी उलयल्यात तांणी सगल्यांनी ह्या दिसाची खबर आदीं फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवेद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केलेल्या कराराचे दायशी. कित्याक अब्राहामाक देवान अशें म्हटलें, तुजी सोस्ती वरवीं प्रितुमेच्या सगल्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडूंक आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडकर. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक प्रितीमेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक प्रितीमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करचें. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करचें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या आतांच्या रचनेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. आमचो जबाब,
सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितले व्हडतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यांत हेणे तेणे उपती वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकान फित्तोलीं दोरयांतलीं मासलीं सगळे ताचे आधीन केलाय. आमचो जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. उद्गार उबे रावया. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इमावस्तान परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जल्मलोल्या इकरा आनी ताच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकूच उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियेवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजुलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असलो दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात, तशेंच भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नदार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कोडे हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांच्या उजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे संगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची समूत, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मत उगटी केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसाक तो मेलेल्यांतलो पुनून जिवंक जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळें परजांक परगटप जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आयचीं दोनूय वाचपां कालच्या वाचपांची कंटिन्युएशन म्हणूंक जाता. आनी काल आमी पळयल्लें दोग जां शीस इमास वताले आनी थंय तांकां जेजू मेळटा आनी ते वचून जेजूची खबर सगल्यांक परगडटात. ह्या दिसांनी जायते जाणांक जेजू दिसून येयल्लो आसा. जेजू एकल्याक वा दोग जाणांक वा तिगा जाणांक मेळटा आनी तीं मनशां वचून जेजूच्या शिसांक सांगतात. पूण आयज आमी पळयता जेजू खूद ते सांगता आसतना आपुणूच येता आनी आमी पळयता हे शिसांचें रिएक्शन कितें जाता तें
ते सगळे घाबरलेले असतात ते सगळे तटाकतात कित्याक तांकां जेजू ते जाणात थोडे दीस पयलीं जेजू मेल्लो जेजूक मरण फावो जाल्लें आनी आयज जेजू तांच्या मदेकूच आसा ते तांकां मानून घेवंक मातशें अवघड लागता. मोगाच्या भावन भयण आमी हे परिस्थितींत आसलेले जाल्यार आमकांय तसलें जाता आसलेलें. आमी तरी आमकां कसलो असलो अनुभव ना जाल्यार आमी तशीं चिंता आसतलीं. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावन भयणो आयच्या ह्या वाचपांत आमी 3 शिकवण व 3 गूण व मुद्दे आमी तांचेर नियाळ करूंक जाता. पयलें म्हणल्यार जेजू आमकां सांगूं सोदता की पुनर्जीवनपण खरें. तो पुनर्जीवन जाला तें खरें आनी तो तांकां दाखयता. आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमी पळयलां ते जेजूक बूत कशें मानतात ते जेजूक तो जेजू थंय हाजीर आसा म्हूण तांकां मानूंक मातशें अवघड लागता. आनी ताकाच लागून जेजू म्हणटा आपणाक सांसपून पळयात, आपणाक हात लावन पळयात. आनी तरी आसतना ते घाबरलेले आसतात आनी तटाकलेले आसा देखून तो तांचे लागीं कितें खावंकूय मागता आनी तो तांकां दाखयता की हें पुनर्जीवनपण हांव खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाल्लो आसा आनी हेंच हेजेरूच विश्वास दवरूंक आमकां आपयल्लें आसा. मागीर मोगाच्या भावन भयणो आमी पळयता जेजू सांगता की हें कोश्ट मरण हें आसूंकूच जाय आसलें आनी प्रवाद्यांनी आनी स्तोत्रां मदें जें बरयल्लें आसा तें खरें जावन येवंकूच जाय आसलें. आनी हें ताणें जेजून जेन्ना तो आपलें मिसांव परगट करतालो तेन्ना देखून ताणें आपल्या शिश्यांक सांगलेलें तेन्ना ताणें मानून घेवंक ना. आनी आज देखून आज जेजू तेंच सांगता की पुनर्जीवनपण जातलें जाल्यार पयलें गोश्ट मरण आसूंकूच जाय आनी तातूंतल्यानूच तें सासणीक जिवीत मेळटा आनी आमकां सोडून मेळटा. हें जेजू तांकां हे प्रवाद्यांच्या शिकवणी सुमूर्तींत आसात आनी स्तोत्रां मदीं आसात तें तांकां स्पश्ट करून सांगता. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन आमी घेवंक जाता म्हणल्यार जेजू आपल्या शिसांक एक मिसांव दिता. तें म्हणल्यार तो म्हणटा तो सगळें सांगले उपरांत तो म्हणटा तुमी हाचे गवाय. म्हणजे कितें आमी आमच्या जिवितांतल्यान पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दुसऱ्यांक गोवाय कशें आमी दाखोवंक जाय. आमी दुसऱ्यांक गोवाय जावंक जाय. जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आपयल्ले आसात. तर मोगाच्या भावन भयणो हे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता आसतना हीच कृपा मागुया जेजूक अणभवूंक पुनर्जीवन जेजू जाल्लो आसा ताका आमच्या काळजांत आपणावंक आनी ताच्याच मोगान आमी ताचें मिसांव मुखार व्हरूंक. आमी गीत घेवया C21 पेज नंबर 37 कितें घालताय त्या उंड्यांत. म्हज्या भावान भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाच्या बापा हे 5 परबी सुमयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत ताचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पित हांव.
तें तूं दुयेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावूंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमची सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकडणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्ता दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पातकांची बोळी. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार भोगल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, करस न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaca gud porgoja. सोम्याशी तुझे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी यात्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिताचो उंडो आनी ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें पळजरीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेवन चुजे बागेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां खऱ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत वसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D13 पेज नंबर 54 जेसू बऱ्या गोंड्या.
देवान तुमकां आपली काशा परजा केल्यांत आनी काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यांत. देखून ताची कर्तुनवां तुमी वाखाणात. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सडवण समरुंबून आमी तुका गोवां उंडो आनी धाकां सोरो भेटयल्यात. आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनः जिवंत जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताचे गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं तुमची सगळे आसूं. आनी सर्वपुजिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हडकार सर्वेस्पराक सोय सोय. भाग्यवंत फ्रांचीस शेवेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. भाग्यवंत फ्रांचीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंती ते छाती म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. K1 पेज नंबर 139. आमचे मोदी आयलो परतो. सा